सनातन धर्माची रीत परंपरा संस्कृती नष्ट करपाचो इंडिया अलायन्साचो यत्न। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेशात उलयलो, हिंदू धर्माचेर हल्लो करपाचोच अजेंडा। घमंडिया अलायन्साचेर हल्ला बोल। जम्मू काश्मीरात आतंकवादी एन्काउंटरात 2 आर्मी ऑफिसर 1 डीवायएसपी शहीद। आतंकवादी पाकिस्तानाबरोबर संबंध तोडात, क्रिकेट बंद करात, नेटिझनांचो संतापान उद्रेक। गृह आधार धरून सगळ्या स्किमींचे पेंडिंग 300 कोटी क्लियर। मुख्यमंत्री म्हणटा गृह आधाराचे ऑगस्ट आदले सगळे क्लियर, उरिल्ले फाल्यां गृह आधाराक म्हारगाय भत्त्याचो प्लान। न्हंयां खातीर शेजार राज्यांकडेन झगडपी कर्नाटकात 227तले 195 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर। 161 भीषण कॅटेगरीत 34 मध्यम दुष्काळात। गोंयचे शिमेर कारवारच्या 9 तालुक्यांचो आस्पाव। 18 ते 22 सप्टेंबर खासा संसद अधिवेशनाक सक्तीन हजेरी। बीजेपीचो सगळ्या खासदारांक व्हीप। पहिल्या दिसा संविधान सभा संसदेच्या 75 वर्सांच्या प्रवासाचेर चर्चा। मुड्डेर खाणेपारा जमाबंदी कलम 144 काढात। जिल्लोधिकारी म्हणटा सरकारी कर्मचाऱ्यांक लग्न कार्यांक निमाण्या संस्काराक आदेश लागना। चवथीचो उल्लेख ना। मुड्डेकार आझाद मैदानार। शेक घेवंक पिरायेची मर्यादा आता ना, कोणी घेवंक शकता। 65-70 वर्सांचो पारंपारीक शेकवालो फुडले पिळगेक दिवंक शकता। अणभव जमेक। आमदारांचे बसके उपरांत मंत्री उलयलो। येता ती लोकसभा वेंचणूक आपली निमाणी। काँग्रेसीचे तिकेटीचेरूच वेंचणुकेंत देंवतलो। दक्षिण गोंयचो खासदार साधनाचे तिकेटीच्या दाव्याक निमाणे संधीचे काळ। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांचे डिफेक्शनाचो पयलो वर्सुकी दीस। काँग्रेसीन काळो दीस मडगांवां रॅली काडून 8 जाणांच्यो प्रतिमा लासल्यो। काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपीत येवन खुश, म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। आमदार संकल्प दिलायला म्हणटा कामां जातात। खासदार तानावडे म्हणटा व्यवस्थित चल्ला। चौथीच्या ई बाजाराचे उक्तावण। मुख्यमंत्री म्हणटा स्विगी बरोबर टायअप। पंचायतीत बायला गटांनी साहित्य दवरचे। स्विगी लोकां मेरेन पावयतले। सांखळे रवींद्र भवनात ई बाजार चाली। गोंयांत नॅशनल गेम्स कांय दिसांचे तेंकली तरी रग्बी खासा ग्राउंडूच ना। गोंयचे टिमीक जाय ते सामानूय पावंक ना। सध्या बांबोळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत प्रॅक्टीस। खेळा प्रशिक्षकांनी प्रशिक्षण दिवपा कडेन आड नदर केली वा कामा कडेन घाळपण केले जाल्यार ताका सरळ सस्पेंड करतले। खेळा मंत्री गोविंद गावडेची शिटकावणी। मुंबई विमानतळार प्रायव्हेट चार्टर्ड विमान जाले स्कीड। विमानात 2 पायलट आसले आशिल्ले 6 प्रवासी, 1 पायलट जखमी। फ्लायटी डायव्हर्ट केल्यो गोंयच्या विमानतळार। केरळात निपा व्हायरसाचो उद्रेक। 5 जाणांक बाधा, 700 जाण संपर्क लिस्टात। भारताच्या निपा व्हायरस ट्रॅकर टीमीन फळा वटवाघुळाची सॅम्पलां केली एकठांय। एशिया कपाक श्रीलंकेन पाकिस्तानाक बरेच धाडावन श्रीलंका फायनलीक पावली। इंडिया आणि श्रीलंकेमदी एशिया कपाक फायनल। 2.25 कोटी रुपयांच्या भांगराची तस्करी करपी दोगांक मुंबई विमानतळार धरले। मेनवातीच्या पुड्यांनी भरून चोरयां व्हरताले भांगर। राती शेरल्या नवेले ॲक्सिडंट। कारीन मोटारीक धक्को दिवन उपरांत टँकराक मोकली। 2 जाणांक मायनर दुखापत। सत्तरी झाडांनी म्हणटा थंयची 16 पाशाणां चोरयेक गेल्ल्यांतली 14 पाशाणां मेळ्ळ्यात। पाशाणां परतून आसली थंय व्हरतले। फुडलो तपास चल्ला। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह बंद। निफ्टी 89 पॉईंट वाढलो, 20,192 बंद जाल्यार सेन्सेक्स 319 पॉईंट वाढून 67,838 बंद।